ज्योतिष दर्पणाचे 95th एपिसोड पळयता आशिल्ले आमी सगळे यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक म्हगे प्रीतपूर्वक नमस्कार. प्रति ज्योतिष दर्पणाक एक गेस्ट जो ज्योतिषी एक अतिथी तांकां आमी आपोवन हाडटाची. तांणी शिकिल्लो तसले एक विद्या आसच्या पुरो, तांगेलो अनुभव आसच्या पुरो तुमकां मार्गदर्शना रुपारी तुमगे प्रश्नाक तांणी उत्तर दिताची, सलहे सूचना इत्यादी दिताची. तशी आयचे कार्यक्रमाक मंजेश्वर गांवचे तुमगे सगळ्याले चिरपरिचित छत्रपती शिवाजी प्रभमाम आयले हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करतास. नमस्कार. तशीच तुमी जाल्यार हांगा दिलेल्या तसल्या नंबराक प्रति प्रोग्रामाक तुमगे एक प्रश्न निमगुच्याक अतिथीला उलोवच्याक तुमगेले एक प्रश्नाक परिहार सोदून घेवच्या तुमगे एक अवकाश आसता. ते अवकाश तुमी सदुपयोग करेत. तो तुमकां नंबर दिला त्या नंबराक तुमी खंडीत जावन 8 गंटे ते तुमकां अवकाश आसता कॉल करून उलोवच्याक. ते कॉल करून तुमी उलोवच्याक प्रयत्न करेत. तशीच आयचे एपिसोडान प्रति एक एपिसोड म्हळ्यार त्या ज्योतिशीला तांणी शिक्षीत आसले तांणी अनुभवान तूं प्रॅक्टीस करता आसले विद्येन तूं तुमकां प्रश्न निमगुच्याक आमी अवकाश करताची. तशीच प्रभमा मनयतना तांणी संख्याशास्त्र आसच्या पुरो तुमगेल्या हाता घालचे मुद्देचे स्टोन ताजे विशय जाल्यार तुमी प्रश्न निमगू येता ना हांवें ज्योतिशा विशय कसो प्रश्न आसल्यार तुमकां निमगुच्याक ह्या कार्यक्रमाक अवकाश आसा. तशी ह्या कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करताची. भोवशा कार्यक्रम प्रारंभ जावका जाल्यार फुडेंची एक कॉलर आसता म्हूण दिसता. वय नमस्कार. नमस्कार उलयाची. हॅलो उलयाची मॅम नमस्ते. शिवाजी प्रभू मॅम. उलयाची हॅलो उलयच मॅम. गोपी भट मॅम नमस्कार. नमस्कार नमस्कार उलयाची. शिवाजी प्रभू मॅम म्हाका लास्ट टायम मेळ्ळा मंजेश्वरांत. मंजुनाथ शणै म्हण म्हगेलें नांव. सही मॅम. प्रभू मॅम एक क्वेश्चन. आमगेले घरांत आसा पळय वय तुळशीचे झाड आसा न्हू. वय तातूंत एक पक्षी ना गूड दवरला. गुडान तुका कसलें ना कसो संकेत म्हण सांगू येता मॅम. पळायची गूड दवरल्यार तांकां एक विशेष सूचन म्हळ्यार तुमगेले घरां भितर कोणूय गुरबिंडाचो पुरोची चेरडू पाडले बंत म्हणून लॅक आसा ना जाल्यार तुमकां एक लायक सूचन शुभ शकून म्हणटाच जाल्यार तांतू पक्षी खंडीत मोठो दवरनासताले. खंय ज्यो माजरान जावो नातल्यार खंयचे जे ते नाश करूनासताले. गूड दवरतारी तांतू मोठो खंडीत दवरता पक्षी. ते गुरबंची वरी आशिल्ली नवी जातीचे एक पक्षी आयला ते तसल सकट करता. ते असल करल्या की बायल मनीस म्हळ्यार चिल्ली आतां वाडीक जावन आयला जाल्यार तांणी कन्सीव जावच्या पुरोची
तशी तो मोठो बेतून गेला जाल्यार एबॉर्ट जावन वचचा खंय पुरो अशें म्हळ्यार सगळें सूचन आसता. ते गुडान तूं गुड कांटेशें आसता जाल्यार तांतू मोट्ट कसले ना मग तशें जाल्यार आनी दवरता मोट्ट आनी कसले ना आनी दवरता ते देवील वयर एक कांटेशी दवरला वय कांटेशें पक्षीन दवरून चमकला धावला दवरता ते खंडीत दवरता आयता शुभ संकेत शुभ संकेत ते वायट नाही कळना वा ते थंय एक आसर करता म्हळ्यार एक लायक विशय तो तुमकां लायक बरें जाता म्हळ्यार मागीर एक अनुभव. ओके शकुनशास्त्र प्रकार लायक म्हणले वय ओके थँक्यू प्रभू माम थँक्यू सो मच यस ओके धन्यवाद ಎಸ್ तशें ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪುರೆ ಅಸಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ नाही हे बदचे ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ आमी कितली जनां विशय पळयताना तुळशी वयर बांदचे नातल्यार तांणी फुलझाड बांदल्यार फुलझाडा वयर गुड बांदचे तांतू मोठो दवरताची मागीर मज्जरांतले खाली करतात मज्जरांक भयंकर ताची मागशी पडचे ते कितले हायट असो ते खाली करतलेचे नातल्यार मोठो खावचे येतले ऍक्च्युअली वायट संकेत नाही लायक संकेत कळना तसे अनेक विषय कसं म्हणणारी आता ज्योतिष्यकार म्हण आसाचे होय. आता तुमगेले मस्त वर्साचे प्रॅक्टिस अनुभव आसा मस्त जन तांगेले ज्योतिष्य एक शिकिल तसले एक विद्ये उठूची एक रिसर्च म्हण करता रिसर्च की तांगेले एक अनुभव आणतो अनुभव त्या विशयारी अपास एक स्टडी करून हाजे विशय कसो आसा पुरो अपास एक स्टडी करताची एक्स्ट्रा एक पुस्तकान नातिले एक पुस्तकान दाशिल जाल्यार तांतू भितर वचून ताजे एक अर्थ सोदून काडचे तसर पुरो विशय जाता तशें तुमगेले एक 35 वर्सां तुमगे एक अनुभव आसा ह्या अनुभवान कसले तुमी एक रिसर्च केलेले कसले एक आसता की बट मग तुम्ही निमगेल्या सांगता हांव केद्दनगी युथ ऑफ GSB सांगता इथे म्हळ्यार युथ ऑफ GSB इतली सकट मार्गदर्शन दिताना एक ज्योतिशांत एक सान एक सिक्रेट आसा ते तुमकां हांव सांगता म्हणून केद्दनगिले केलें हाजे निमगितान ते करेक्ट म्हाका उडगास आयलो साधारण म्हगेले अनुभवा प्रकार 1950 1950 दाखून 53 जाल्ल्यांक एक प्रॉब्लेम आसा 60 दाखून 63 जाल्लेले प्रॉब्लेम आसा 70 दाखून 73 जाल्लेले आसा 80 दाखून 83 जाल्लेले प्रॉब्लेम आसा तशीच 90 दाखून 93 ताका म्हळ्यार 2.5 वर्साचे एक टायमिंगाचे एक प्रॉब्लेम आसा आतां पळयल्यार 2009 दाखून 2012 2019 दाखून 2023 जनवरी ताईं कोण कोणाक चिरडूं जाल्ल्यांची त्या चिरडूं सकट प्रॉब्लेम आसा हे प्रॉब्लेम कसले म्हूण सांगल्यार म्हाका एक प्रॉब्लेम येयला तवळे म्हाका न्ही म्हगेले कस्टमराक येयला तवळे हांव ते एनालिसीस करून पळयताना खंयची ज्योतिशी सांगना उदाहरण आहे एक चिरडो हायपर एक्टिविटीज करता म्हणल्यार तरी म्हळ्यार भारी कोपिश्ट जावन मेळ्ळें कारण बेतून घालचें 3 वर्सां चिरडो लायक संस्कारा चिरडो लायक घराण्या चिरडो जावो कोणाले असो काडलें बेतून घालचें नातल्यार अन्नम्माक येवन मारचें तशी मागीर केलो जन पिड्सशी म्हळ्यार अपस्मार म्हणटाची ताका बुद्धी विकल्पते म्हणून सांगूं येता नातल्यार मनोरोग म्हणटाची हे मनोरोग सकड ह्या इयरात जाल्ल्या सगळ्यांकय आसा हे म्हगेलो अनुभव कशी म्हूण सांगल्यार ह्यो बाद एक सस्मा तितलो आसता पुरो एक कुवळे तितलो आसता पुरो दॅट इज तें तांगेले कुटुंबेचे म्हळ्यार प्रेत बादे वयर नातल्यार कुटुंबाची ब्रह्मचारी बादे वयर स्त्री पेता बादे वयर वाकदोशा वयर डिपेंड जावन आसता कित्याक म्हळ्यार हांव लक्ष कटली जनाल जाता पळयताना तांतू केलो विशय सांगता जाल्यार म्हगेलो अनुभव प्रकार ना म्हगेली कितलीं जन येताची तांकां तांणी आमकां सांगिल्लें हांणी सांगिल्लें म्हणून ताजे विशय कसो म्हळ्यार आतां उदाहरण वर्डीक जाता बायल बामणाक समोच्चना नातल्यार बायलेक विंगड अफेर्स आसता दारल्याक आसता ते दारल्याक आसूं तांणी जावका म्हणून कोरून घेवचें आनी बायलेन कोरून घेवचें तें न्हय हें जन्मार येयले ग्रहगतीर तें सांगता तितली डीप पळयली म्हूण जाल्यार तांगेल जातकारी पंचमार असल ग्रह पंचमाधिपती षष्ठारी षष्ठाधिपती अष्टमारी पंचमाधिपती अष्टमार आशिल्ल्या सकट प्रॉब्लेम आसा ते पब्लिका म्हूण न्हय जना न्हय म्हाका जाल्यार आसा इथे म्हळ्यार ग्रहगती कोणाकय सोना हे निजावन तुमगेलो क्वेश्चन कसो म्हूण सांगल्यार लायक विशय जनाक हे मार्गदर्शन केलो जन गुट्टार दवरून घेताचे भायर सांगनाचे डॉक्टराला गेल्यार लागीं सांगल्यार कळटलें म्हूण सांगनाचे आनी तांकां डॉक्टराला व्हरताची सनाची आमी कसो सांगताचे तांकां प्रॉब्लेम कसं खंयची रीती प्रॉब्लेम कसो येतले म्हूण सांगल्यार सुमार नमुने एक रिती प्रॉब्लेम त्या इयरा जाल्ल्यांक जावका म्हूण ना तांगेल फॅमिलीची प्रॉब्लेम कशें आसा उदाहरण
फॅमिलींतू गुरु शापस म्हणलं ऍक्ट धरायचे ते ऍक्ट जाता. ब्रह्मचारी दोषस म्हणलं ऍक्ट धर ते ऍक्ट जाता. अपमृत्यू जावन गेलेले स्त्री प्रेत म्हळ्यार एक दिसा चिल्ली जाल्यार गेले जाल्यार ते ऍक्ट जाता. ऍक्ट जावचे कितें ना म्हळ्यार तांगेल कुटुंबे दोश कशे आसा. दोश म्हळ्यार आनी लेखच्या पुरो मेगेल म्हाका दोन चेडू एक चेडा मात्र एक चेडा ना म्हणून तशी न्हय. प्रत्येक जातकारी तांगेल इतल्याच जन्म म्हूण आसता. 7 जन्म जावन आयल्यार तांकां लास्ट जन्म म्हणल्याक तांकां चड बाद आसता विगरस. उदाहरण वार्डिक जायच ना 1000 ज्योती जातक येतले 1000 जन पळोवन वचले चंदी चिल्ली बॉम्बेवर आसतली तिका जन रिजेक्ट करून वतले चल्ल्या मन्म तशी आसतले तांकां चड वाडीक जायच ना. इत्याक म्हूण सांगल्यार हें दोशच देखून हें दोश खंयचेय ज्योतीश सांगना. ज्योतिश कसं सांगता म्हळ्यार तुमी आयल्यार तुमकां होगळसून सांगता तुमकां मना दुखयचें म्हणजे हांव एग्री करता. जाल्यार हें सांगा न्ही जाल्यार तुमी ज्योतिश आमकां खंयचेय भटमामान सांगा न्ही खंयचेय ज्योतिशान सांगा न्ही म्हणटाच. आनी ज्योतिशा वयर दूर गी भटमामान केलेले परिहार समजाय न्ही गी म्हूण सांगताचे नंती न्हय. हांव तुमकां आजी तुमगे मार्गदर्शना खातीर भटमामान निमगेल्या खातीर आजी विशीं सांगचें कसं म्हळ्यार हांव असल 1000 जन्म गेले येताचे आमगेले जातीचे म्हण नायत येताचे क्रिस्तमांचे येताचे कलकत्ता दाखून येताचे. कलकत्ता दाखून कोण सांगचे कोण पुना दाखून आमचे गेल्यान सांगलें युथ ऑफ GSB आयिल्लो प्रोग्राम आत्ता एक नायतीन म्हाका एक नायत्यांचें हें पेटयलां तुमगे लिंक पेटय म्हाका एक पळोवका म्हणून पळय. तशें जाल्यार तितले नमुन्याचे युथ ऑफ GSBचे प्रोग्राम जनांक पावता म्हण जाल्यार आज हांव सांगचे विशय कसो म्हण जाल्यार एक जातकाक अशी दोश आसा जाल्यार दोश निवारण केले शिवाय आतां उदाहरण आहे भटमामान आतां निमगेले कसो देख येता म्हणून एक मनीस लायक बुदोवंत एक चेरको एक पूत भारी बुदोवंत आसता नंबर 1 शिक्षांत नंबर 1 कसो शिकल्यार ताका गत आसा तागेले ब्रिलियन्सी मात्याचे हें रिमेंबरन्सी एम्बिशियस पावर प्लस रुलर सकट टॉप जाल्यार ताका एक एज येताना एट द एज ऑफ 17 इयर्स और आफ्टर 13 इयर्स तागेले ಸ್ವಲ್ಪ ऍक्टिविटीज तो चेंज जाता. तो बाथरूम वचा भितालो नातल्यार अशी आकाश पळोवन बसतालो कसं म्हूण निमगेला सांगायच ना कसं म्हूण ताका सांगचें कळना. तेद्दा ना जनरली आनम कसं करताची म्हळ्यार डॉक्टरला व्हरताचे बट डॉक्टरा निमती जेवचे परिहार न्हय. हांव हें सायन्सान आनी एस्ट्रॉलॉजीक आनी सायन्साक टॅली करून पळयतना हें नंबर 1950 दाखून 53 60 दाखून 63 अशी 10 वर्साचे गॅप आमचो म्हळ्यार एवरी 7 वर्साचे प्रॉब्लेम आहे प्रत्येकल्याक आसता. जाल्यार एक आतां म्हगेले चेडू आशिल्लो प्रॉब्लेम तुमगेले चेडवांक जावका म्हूण ना. ते जावचे कशी म्हळ्यार तुमगेले फॅमिली बेस्ड तोंदरे फॅमिली बेस्ड म्हळ्यार देवाक आंगवण बाकी आसल्यार वाकदोश आसल्यार गुरू शाप आसल्यार ब्राह्मण शाप म्हळ्यार कुटुंबाक एक पुरोहित आसा तागेले शाप आसल्यार ताका मना दुखी जाल्यार शाप दिनाची जाल्यार ताका मना दुखी जाल्यार ते तुमकां शाप जावन परिवर्तन जाता. गुरुशाप पितृशाप म्हणटाचे हावस बापूस केन्नाय चेडवांक वायट आठयनाची जाल्यार तांगेल मनांत एक दुख्ख आयली जाल्यार ते तुमकां शाप जावन परिवर्तन करता. हावस बापून शाप दिली कुठ लागना जाल्यार तांगेल मन दुख्ख ते तुमगेल्यांत दाखयता तुमगेले चेडवाल्यांत येता म्हळ्यार चेडवांक ते येता इथे म्हळ्यार चेडू म्हळ्यार कोण म्हळ्यार सांगल्यार ते विषय वापस येता कॉलर उरलो न्हू. नमस्कार उलयाची. हॅलो उलयाची ऐकात उलयाची. हा म्हगेलें नांव जगदीश. उलयाची खंयच्या गांवांत तुला ना हांव बॉम्बे दुखून उरलो निमग्या प्रभ मामा उलयाची. हा जस्ट म्हळ्यार 2024 कशें आसता म्हण इन जनरल निमगूच आशिल्लें. 24 आता 2 + 4 = 6 6 म्हळ्यार वीनस शुक्र आल राजयोग तांतू चंद्र. एक मिनिट म्हळ्यार तुमकां कशें आसता म्हणून वय तुमकां कशें आसता म्हणून तुमगेलें नक्षत्र कसलें नक्षत्र ते गोत ना म्हाका. आं बर्थ डेट गोत आसा टायमींग गोत आसा. बर्थडे टायमींग आतां पळयच्या जायना असो तुमकां निजावन तुमगेले चंद्र राशी 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 वृश्चिक राशी आयक वृश्चिक राशीच्यांक आतां निजावन गुरू सस्टार आसा एप्रिला नंतर तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ बरं जावन येता लायक जावन येता. वृश्चिक राशी म्हळ्यार मे बी तुमगेलें विशाख नक्षत्र जेवो अनुराध जेवो तशें शपुरो कळवा तुमकां निजावन एप्रिला नंतर लायक आसा. आतां लास्ट 1 वर्स दाखून ಸ್ವಲ್ಪ किरकिरी टेन्शन आशिल्लें कळना 23 तुमी रेस्टलेसनेस इत्या खातीर म्हळ्यार शनी तुमगेलो बाधकार आशिल्लो
तर तयार आशिल्लो आतां चतुर्थार गेलो ಸ್ವಲ್ಪ आम्माक आनी कांय ना जावच्या पुरो नातल्यार तुमकां कसले एक प्रॉपर्टी घेवची होगन एप्रिला नंतर येता एप्रिला नंतर तुमकां बारी बरें आसा म्हळ्यार एक वर्स एप्रिल 7 गूर येता आनी तुमकां बारी बरें जाता एप्रिल मे 25 जाय 2025 थंय बारी बरें जाता ताजे मागीर तुमकां बरें जाता की ना तुमगेले जातकाचे परिहार तुमी करता येता थँक्यू धन्यवाद तशी एकला चेडू आयला आनी एकला चेडू आयला आता अन्नीचे आमगेला फोन केला वृश्चिक राशी म्हणाले ತಂಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಾರಿ ಗರುಡ ರೇಖೆ ಸ ತಂಗೆಲ್ ಪಯ್ಯಾರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ರೇಖೆ म्हणस वज्र रेखे म्हणताय असं इथं म्हणा वृश्चिक राशीच्या अंक तसल रेख असता तन्नी वज्र म्हणा वज्र हाताधरले पुड्डी जाऊन होताला आता अशी पुड्डी केला पुड्डी जाताला जातगे मान टेस्ट करू नकाचे तशी वज्र रेख असं नाग तंका पळयला रे नाग ಮತ್ತೆ मुळा घालून होता म्हणा ಕೆಲವು राशी सांग कसं तशी हांव तुमकां जन्मार्धकून दोश इल्लो म्हणल्यार कशी म्हण सांगला रे आता आमगेले चिरडू म्हणून आम्ही सांगचे आमगेल मालगाड पुनरपि जननम पुनरपि मरणम म्हणून आमगेले चिरडून जावन येवन गी आम्ही आमगेल चिरडून जावन येवन गी जन्म मारत दाखोवन यो दोष बांदून म्हळ्यार विंडून घेवन येवचे तो दोष निवृत्ती केले शिवाय कांय जायना दोष निवृत्तीक सुमार नमुने विधान आसा जाल्यार हांव सांगची कसं म्हण सांगला रे असल मनोरोग म्हणटाचे चित्त भ्रमण म्हणटाचे नातले अपस्मार म्हणच्या पुरो पिट्स म्हणच्या पुरो ಕೆಲವು ಚೆರಡುವಂಗೆ ಪಿಟ್ಸ್ म्हणून ट्रीटमेंट दिताचे पिट्स न्हय ताय अपस्मार म्हणून ती देता न्हय ताका कारण कसं म्हणल्यार एस्ट्रोलॉजी ताजे विशय डिटेल येता आनी कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार उलयाची नमस्कार हांव देविदास सावन कुमटाच्यान उलयाची म्हाका मरे म्हगेले एक लँड डिस्पोज करचे आशिल्लें त्या म्हणल्यार एक म्हळ्यार अधिकारांत व्हड व्यक्ती तो त्यामुळे ताणें 1 महिन्या भितर करता सांगिल्लें डायरेक्ट पयर संडे 1 महिने जालें ताणें उलोवन न्हू हांव म्हणलें ताका कृष्ण मासा भितर एक क्लियर कोन्न दिल्यार बरें म्हूण सांगिल्लें खंयच्या गांवांत तसोच लँड ते कुमटा लागीं कुमटा लागीं पळयाची ताजे नैऋत्य दिक्कान एक मास्ती आनी मरल चिक्कू म्हूण आसा गडवा दोनी दैवाल स्थान आसा थंय वचून प्रार्थना करता मागीर हे लँडाक संबंध पाविल्ले व्यंकटरमणाल दोश आसा व्यंकटरमणाल दोश खंय दाखोवन येवचे तुमकां हे तुमी घेतील गी मालगड्याला घेतील जागो पळयाची षष्ठारी गुरु धनाधिपती पंचमाधिपती षष्ठारी व्यंकटरमणाल दोश हाका मरल चिक्कू मास्ती सकट म्हणून दैव आसा ह्या जाग्या संबंध पळयला नातल्यार एक चवंडी म्हूण आसा चवंडी खंयच्या दिक्कान आसा म्हळ्यार हाजे वायुव्य दिक्कान जे जाग्याच्या वायुव्य दिक्कान आसा ती ह्या विकूनच सोना तिक्कूचून मागणी करून घेवची मागीर तुमगेले गांवचे उत्तर दिक्कान एक व्यंकटरमणाल देवस्थान आसा ते व्यंकटरमणाक एक पुल्ला पूजा जावं दियाची नातल्यार ताका पुळकाभिशेक जावं करायचे आनी मागणी करून घेवची जावन येता कळ्ळा नातल्यार तुमकां हें कर न्ही जाल्यार 2025 ताईं तुमकां इच्छा जायना जायत न्हू येस थँक्यू तशी तुमी अपस्मार ताजे विशयी उलयता आशिल्ले अपस्मारू अशी सकट म्हळ्यार कशी म्हण अपस्मार म्हळ्यार आतां एकलो माती घेवन एक म्हगेलो एक अनुभव सांगता कोडेलांतू एक 2007 एक ಚೆಲ್ಲಿಲ್ಲೆ जातक न्ही अशी तोंड पळोवन सांगलें एक 2012 प्रॉब्लेम येता म्हण हें तुमकां विशय सांगचें कित्याक म्हळ्यार तिका 2012 बोध तप्पून पुढे सुरू जालें अर्ध गंटा बोध एक गंटा बोध तप्पून पडच्या सुरू जालें तांणी घायसोकारी आनम तेंगेल पोजिशनार हांव आसल्यार डॉक्टरा लागीं वच्चें जाल्यार तांकां 2007 म्हणला तुगेले दुयेक अशें प्रॉब्लेम येता तुमी जागृत करून घेवका तांणी तें प्रॉब्लेम आयलें तांणी एक व्हडले आस्पत्रे व्हेल्ले तांणी मेळ्ळें टेस्ट केलें तिगेले बाद कसो आशिल्लो म्हळ्यार एक घंटो बोध तपून पडता कोणेय पळयल्यार ते अपस्मारू म्हणका ना ते पिट्स म्हूण सांगता म्हळ्यार हे मनोरोग म्हणचे ताका आमी मनोरोगाक तूं विंगड आसा त्या देखून ती बोध तपून पडटा पिट्स अपस्मारू म्हूण डिक्लेअर जावन तिका मेडिकल ट्रिटमेंट दिलें फायनली ते रब्बानी जाताना डॉक्टरान तिका ब्लड कॅन्सर म्हणून ट्रिटमेंट दिलें वेदर इट इज ब्लड कॅन्सर गी रोग गी कोणेय सोदूच्या वच्चें न्ही तिका किमोथेरपी केली जाल्यार खंय ब्लड कॅन्सर म्हणून खंयचें कोणेय तिगेले आनमानाय निमगेनी ट्रिटमेंट चालू जालें कडेक तांकां म्हगेलो उडगास आयलो म्हगेले धांवन आयली तांणी तेन्ना हांव म्हळें तुमी हांव तुमकां 2007 सांगला 2012 न्हय तांणी लेखली काय ती कोणा वाटो धांवन वतली म्हण कितें म्हळ्यार
त्यातून SSLC म्हणटा लव अफेअर जावन धांवन म्हणलें न्हू तांणी हें मात तेका व्हरनाय हें जाल्लें कळून मागीर लागलें तेदन तिका जावका जाल्यार विधी विधान केलें विधी विधान करचे ब्राह्मण विधानारी क्षत्रिय विधानारी विधी विधान केला ती 4 दीस भितर ऑलरायट जाली 4 दीस भितर ऑलरायट जायनाच जाल्यार हांव सांगचें 1 म्हयनो वचा पुरो 2 म्हयनो वचा पुरो एक कॉलर आसता गेला उरलो न्हू त्या विशयी निमगिता नमस्कार उलयाची ಹಲೋ उलयाची ऐकात उलयाची ಹಲೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ಕೊನೊಲ್ಲಚೆ उलयाची ನಮಗೆ ಪುತ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೈರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆದನ್ ಜತ್ತ कसं नक्षत्र तागेला ಸಗಲ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿ श्रवण नक्षत्र मकर राशी होय तुम्ही कितले प्रायज आहेत मागीर ताका ताका 28 जाले 95 जाले ताका पळयाची राशी दवरतना तुला लग्न आयला तुला लग्नाक सप्तम हारी ब्रह्मचारी कोण ब्रह्मचारी म्हळ्यार तुम्ही आश्चर्य पडो अन्नाल सायड ब्रह्मचारी नाही अवसूल सायड ब्रह्मचारी इथे म्हळ्यार लग्नाक षष्ठाधिपती म्हळ्यार मावळो कळवा षष्ठाधिपती म्हळ्यार मावळणी जाताची हो गुरु षष्ठाधिपती सप्तमार बसला देखून एक जवळ 2 मावळे गेल्यांचे म्हळ्यार अवसूल बाउंड या अवसूल बाउंड गेल्यांचे ते हागेल वार्डिकेक विवाह कारणाक आडता इथे म्हळ्यार तुला लग्नाक नागदोष ना मांगळीक दोष ना जाल्यार लग्नाक कसलो दोष म्हळ्यार ब्रह्मचारी आडता मागीर हाका आत्तां चलची दशा चंद्रदश 5 वर्ष 7 12 कुजदश 30 वर्ष आता गुरुदश चलता आसा गुरुदशा एंड चलता आसा 3 वर्ष गुरुदशाचे एंड चलता आसा हें भारी वायट दशा वायट टायम इथे म्हणून सांगल्यार नेक्स्ट शनी दशेंत समजता जाल्यार ह्या ब्रह्मचारी बाद एक तुमी करता मागीर तुमगेल कुटुंबा भितर वेंकटरमणाल दोश आसा ते सम करता हय हाका पर्याय तिनीची एक गुरुल पादपूजन एक वेंकटरमणाल सेवा एक ब्रह्मचारी का निवृत्ती करचे माहिती ಕೆದನ್ ಕೆದನ್ ಜತ್ತ तुम्ही हे केलं केलं नाही जावे तर हय जयत माई धन्यवाद येस तशी ते केलेले विषय सांगता आशिल्ले कडेक तीन तिका पनळ्ळेले विसर आमी कसले करनी मंजेश्वर देवाक मागीर तांगेले कुटुंबाचे देवाक मागीर तिका अशी बाद निवृत्ती केलेली तशी जी तांणी कोडेलारपचे वेंकटरमण देवाला सेवानी करयली ती सम जावन आयली आज ताई ती सम असं टच शुड्ड भारी लायक असं तिका इवन SSLC तांगेला आयकून पास करून आयली ती निजावन पास करूं जायना म्हणून तांगेला आनंद मानले गेली करून आयली असले पयरी काडताची उडपी दाखून यजमानी देखून एक नायत्यांची चली 22 वर्स नायत्यांची चली पळय ते वन्स अगेन हांव सांगचे 2001 शी बॉर्न 2001 चल्ली का कसं जाता म्हणून कळना इवन म्हगेल गरले येवचे आयकनात कळवा तिका तिगेल बापसून 22 वर्सां चल्ली तुमी आलोचना कितली वायट आसा तिका हांडीर मारून हाडलेले कार दाखून देवून चावपाना वतान समजावन चमकून गेले ते कारण इतलें म्हणून सांगल्यार हे प्रती एक अससल ग्रहाची गती म्हूण आसता ते नायती जावो क्रिस्तमांचे जावो खंयची जात जावं जाल्यार जावो म्हगेले सुमार जनांक हेंची प्रॉब्लेम उदाहरण म्हगेलें आतां कलकत्ता दाखून सुमार कस्टमर येताचे कलकत्ता दाखून तांणी पळय हें आमचे गेले हें शास्त्रांत तांणी नमगायनाच देवाक सेवानी करयना तांणी एक भद्रकाळी म्हळ्यार भद्रकाळीची अनुग्रह हें करताले तांणी केलो डॉक्टर गिक्टर न्हय म्हगेलें येता सम करता आसा हें प्रॉब्लेम एकली सांगता एकली रडता गव्हर्मेंट ऑफिसर ती आनी तिगेल बाबा तिगेल तूं डॉक्टर न्ही ती केदन पळयला हांव सुख जोर करता हांव आत्तां सुसायड करता राती सुसायड करता सकाळ सुसायड करता म्हणून जाल्यार कोणी परिहार करचें म्हणून कोणें कळ्ळें कळ्ळा हें सुसायडल टेंडन्सी येवची ते म्हणून सांगल्यार असल नीच ग्रह जातका भितर असल्यार तो चेल्ली जावं चेल्लो जावं उदाहरण लास्ट वीक बेंगलोरा दाखून एक मनीस आयलो त्या विशयार वपास येता प्रमाण बहुशा एक कॉलर आसा तेन्ना त्या विशयार वपास डिटेल जावन निमगीत तुमगेला नमस्कार उलयाची नमस्कार उलयाची उलयाची ऐकात उलयाची उलयाची ऐकता म्हाका आमगेले आरोग्या विशयी एक निंबू काळशिल्लें मुखावेरी कशी आसता म्हणून आतां 60 वर्स जाली म्हाका बेंगलोरा दाखून लेटस्ट म्हगेले आरोग्या विशयी तुमगे नक्षत्र कसलें उत्तरा भाद्रा पळय मे बी तुमकां 60 इयर्स जाली म्हळ्यार तुमी सादारण 60 दाखून 63 भितर जन्म आयले वय ना
वय वय तुमगेला अंगा भितर समज करून घ्यायची तुमगेला अंगा भितर त्या टायमात जन्म येईल जाल्यार तुमगेला अंगा भितर दोन्ही दर्ल मनशाल प्रेत आसा कळलं वा हा ते निवृत्ती करणी जाल्यार तुम्ही खंयची डॉक्टराला गेल्यार खंयचेय वखद लागना कसलेय लागना तेची टॉपिक हांव आतां गोपी मामा निमगेल्याला सांगता अशें तुमकां बाद कसली म्हळ्यार एकपटी डॉक्टर कसलेय काय ना म्हणटालो नातले सनाची रेडी रेडी हें जावचे गुण जावचे वखद दितालो नातले स्टेरॉइड्स दितलेचे ते न्हय तुमकां हे बाद देखून पाया गंटी दुखी कुर्टा दुखी नातले राती न्हीद पडायच ना 2.5 घंटे दाखून 4.5 घंटे ताई न्हीद पडायच ना तुमकां वय वय ना वा हें कसं तरी म्हळ्यार हें कोणूय सांगनाचें हांव तुमकां सांगचें कसं म्हळ्यार तुमगेल बाद तुमगेल ऑरिजिनली तुमगेल आंगा भितर असूच बाद ती भायर येवन करचें इतें म्हळ्यार तुमगेल अम्माल कुटुंबा भितर तुमगेल बामणातांची न्हय तुगेल अम्माल आनी अन्नाल कुटुंबा भितर अपमृत्यू जावन गेलेली नातल्यार हुशार नातील गेलेली असच तांणी तुमकां बाद दिवचें इतें म्हळ्यार तांकां मोक्ष जेवतले पळय तुमी 62 वर्सांची म्हळ्यार 60 वर्सां लेका गेल्यार 62 वर्साक तुम्ही जन्म आयल तवडे हें बाद आशिल्लीचे 60 दाखून 63 ताईं कोण कोण जन्म आयला असल बाद आसा बाद विंगड विंगड नमुना केलो जनांक पळय तो तुमकां कुर्टा दुखी पाया गंटी दुखी नातल्यार गळ्या दुखील वर जाता मात्ते कणकण येयल वर जावचें न्हीद पडयच ना जाल्यार हेंची बाद तुमी अन्यक लेका सोका म्हणना हे टायमार जन्म आयल्यांक तांकां कॅन्सर आसा पुरो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लेम आसा पुरो ऑर नर्वस रिलेटेड पर्किन्सन एफेक्ट आसा पुरो हात अशें कडकून येवचे अशें सगळें आसा पुरो विंगड ते बेस्ड ऑन तुमगेल फॅमिलीचे एन्सेस्टर प्रॉब्लेम तुमगेल मालगड्याल दाखून येयला बामणा तांची नंतही नाही उडगास करायची तुम्ही खंय दाखून जन्म आयल्यांची उदाहरण तुमकां सांगता तुमगेल जन्म आयल कुटुंबे दाखून नागदोष कळवा लायक क्वेश्चन मागीर निमगेलेलें इथे म्हळ्यार तेंची टॉपीक आमी उलयत देखून लायक टॉपीक तुमगेल पळयाची तांचो आयिल्लो लग्नांत आयिल्लो गुरू कोण नवमाधिपती गुरू मेष लग्न आयलें नवमाधिपती आनी व्ययाधिपती गुरू तशें म्हळ्यार अन्नाल कुटुंबा दाखून आयिल्लो दोश अन्नाल कुटुंबान तो ब्रह्मचारी गेल्लेलो आसाची त्या नंतर नागदोश नाग नाश जाल्लो आसा नातल्यार नाग कोणालय हातार गेल्लो आसा तो दोश कळ्ळो वा आनी तुमगेल मलगड अन्नाल सायड मलगड एक दैव ग्रामदैव रक्तेश्वरी नातल्यार वर्त पंजुर्ली म्हणून अशा प्रकारे तुमकां आसा ताका वचून भेटून ताका परिहार दिवन यायचे तुमकां गुण जाता आमी सांगता जेंगाय काय मागीर आमी सांगता तुमकां म्हणे हें समाजाक सांगचें आमी सांगता ओन्ली आमकां अन्नाल सायड मात्रचे न्हय बामणाल सायड मात्रचे बामणाल सायड येना कशी म्हण सांगल्यार तुमी 20 वर्सांची 25 वर्सांची अन्नम्माल कुटुंबे भितर जन्म येवन थंय व्हड जावन येवन तांची ऋण सोण येता येना तांचे घेवनूय येवचे उदाहरण थंय कसले आस्ती नाशिल्ले नाका म्हणटा त्या देखून तो दोश तुमकां येता थंय चवथी दोश आसले थंय दोश येता कळ्ळें चवथी दोशांक ना जाल्यार तुमगेल्या अम्माल कुटुंबे भितर ब्रह्मचारी दोश वेंकटरमणाल काणिके हुंडी आशिल्ली ती कसली नाश जावन गेल्या मागीर नागदोश आसा तुमकां स्ट्रॉंग नागदोश प्रयत्न माय धन्यवाद कॉल केला पळायचे करेक्ट ह्या टॉपिका संबंध पाविले निमगेले अशी कांय ना जे उदाहरण हांगा कोडेलान तुमी गेले कस्टमर आसाच तांकां निजावन दोश कसले ना 2017 तांकां सिरियस जावन डॉक्टरांनी आत्तां मरता 4 hours भितर ते व्हेंटिलेशन काडल्या मरता म्हणाले हांव अतिशय सांगचें न्हय तांकां कोणी सांगलें मागीर आयलींची तांकां हांव ससल परिहार केले तुमगेले हांगा ग्रामदेवाक दैवाक आनी मागणी करून घेवची आनी जोग्याक एक 5 नारळ घेवचे आमी डॉक्टर न्हय जाल्यार हांव सांगलें तांणी आज ताय वांचून व्हरनायलें तांकां कांय जालें तांणी हांव 2018 तांणी देवस्थाना नड्यांतूय म्हाका सांगलें तुमगेलें तुमगेलें यजमान मानता म्हणून तांकां कसो बाद आहा म्हूण सांगल्यार तांगेल दैवाल बाद आंगा भितरी आसा भायल्यान कोणूय प्रचोदन करचें न्हय आतां जाल्यार तांणी पयर म्हाका एक प्रश्न दवरला आमकां कोणूय माट केला वा मंत्र केला म्हणून हें टॉपीक नेक्स्ट प्रोग्रामान तूं गोपील उत्तर म्हळ्यार युथ ऑफ GSPच्या हाजेर हांव हें टॉपीक माट मंत्रा विशीं हांव उलोवंक म्हूण लेखला इता म्हळ्यार तुमकां समज जाल्यार मार्गदर्शन माट मंत्रा बाकी दिवंक म्हूण लेखला तशी तांणी म्हाका निमगिले प्रश्न दवरल्यार राशीर दाखून कुजू कितल्यार येता म्हळ्यार चतुर्थार येता नातल्यार षष्ठार येता षष्ठार आसल्यार चतुर्थार येयल्यार माट केला म्हणून येना सप्तमारी अष्टमारी बारारी
सकड आयल्यार तुमकां माट केला कळलं प्रश्न दवरतना तुम्ही पळून घेत जाव का जाल्यार काही प्रश्न दवरता आमकां माट केला प्रश्न दवरून ज्योतीश सांगता वय म्हूण सांगता इथे म्हळ्यार तुमकां कसलें समाधान कोण का माट नाही त्या पण एक टॉपिका नंतर एक विचार हे तुमगेले कुटुंबीय दोष म्हळ्यार अर्थ कसलो आहे म्हणून ಜಾತಕಾರ ಬರೈತನ ಜನ್ಮ ಇರತನ ಸಿಸ್ಟಾರ್ ಕೂಜು पंचमार ಕೂಜು पंचमार राहू 12 गुर असकुडले आम्ही सांगताच याचे टॉपिक 12 गुर असल्यार कसलो आहे म्हणून संन्यासी योग म्हणून जाल्यार संन्यासी योग जायना त्या मनशा वाडीक जाता चेरडून जाता रे बायल आनी चेरडू असोन रपचे योग येता तशें संन्यासी योग नाही येतो संन्यासी योग इतेक संन्यासी योग म्हळ्यार अर्थ सांगताचे आता धनुर लग्न जावन वेयार गुर असल्यार संन्यासी योगूच जाल्यार संन्यासी योग म्हणून कोणें सांगना जाल्यार गुरु शाप म्हणटाचे आम्ही गुरु शाप कसो केला गुरुवर्यांक कसो आमी केला आमगेल कुटुंबाक पळयता गुरू म्हणारी आमगेल मालगडे आमकां गुरुची मार्गदर्शन दितालो म्हळ्यार आतां भटमामा आमगेल पुरोहित भटमामा तांणी सांगिल्लें आमी तांणी सांगिल्लें न्हू करताचे वैगे तशें न्हय अशें घे म्हणून आमी करता तांकां मना दुःख जावचें ना तांकां मना दुःख जाल्यार ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ इथे म्हणून सांगला रे एक ग्रंथ आसा ते भारी पुरातन ग्रंथा भितर असल सकड विशय सांगला जाल्यार जन रिसंटली कशें म्हळ्यार तितली सकट डीप सांगू वचनाच इथे सांगू वचनाच म्हळ्यार कसलें बा आतां हांव सांगता हांव एक 2 वर्स फुडें सुसायडाच्या ताजे विशय सांगता सुसायडाचे विशय सांगता आशिल्लो पयर बेंगलोर आतां न्हू नोव्हेंबर 20 तारीख मुगेल करलें एक मनीस येयला तागेल अवतार पळयतना तो आज पाय सुसायड करून घेता म्हळ्यार म्हाका खंडीत निर्धार जाला तातूंत रूम ताणें आमगेले मंजेश्वर देवस्थानाचो रूम घेतला हांव म्हणलें तुगेलें पोजिशन समजा तूं म्हाका तुगेले बायलेले फोन करून दे हांव उलयता गेलें म्हण मागीर बायलेले तागेले हांव उलयलो हो सांगना ती लायला तागेले जातका प्रकार ताणें हेंच करता कित्याक म्हळ्यार राव आनी गुरू ओट्टस राव आनी गुरू ओट्टस खंय तागेले मिथुना लग्न राव आनी गुरू ओट्टस तागेले लग्नाक ಆಯುಷ್ಯ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಗುರು द्वितीय ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು तशी मागीर ताका परिहार करून ताका सांगलें पळय तुगेलो प्रॉब्लेम हे प्रॉब्लेम सम करे तेदन हें समजता म्हणले नंतर ताणें कुडले येवन पुत्ताल करयलें पुत्ताल करतरी दुवेले बायले सगळें काल तांणी प्रॉब्लेम नाशिल्ले मंजेश्वराक गोपुजन करयली मागीर ताका शृंगेरीक गुरुशापाक शृंगेरीक परिहार आयला एक्चुअली आमगेलो परिहार आहा तो शूद्र गुरू वैष्णव गुरू ब्राह्मण गुरू म्हणून अशें सगळे येता तांकां परिहार करपाक जाता एक न्हय 2 परिहारांनी येता शूद्र गुरू म्हळ्यार तो कसले म्हळ्यार विंगड जातीचे 6 म्हयने आसा तांगेले परिहार वैष्णव गुरू म्हळ्यार आमगेले परिहार मागीर आनीक गुरू आसा तेदन आमगेले शृंगेरीक असो सकट मोठो ब्राह्मण वर्गाचो आसा तसल्याक सकट पेटोवपाक जाता तशें वता तांणी परिहार जाता तांचो जायना म्हणालें जाल्यार हे सुसायडल टेंडन्सी इथे दिता हांव म्हणालें ते गेल्लेले प्रेतच नवे अपमृत्यू जावन गेल्लेले प्रेत तांगेले अंगा आसतना तांकां तशी करची तशें करता उदाहरण रिसंटली एक स्टुडंट इंजिनियरींग शिकिल्लो घरले बसला घरले बसून काम करना इंजिनियरींग काय रँक स्टुडंट तो कामां वचना इथे वचना म्हणून कसं सांगल्यार ऐका तशी हांवें अशी एन्क्वायरी करतना तागेल्या अण्णान ताका एमटेक करच्याक दुडू दिना म्हळ्यार ताका फॉरिनान तूं वचूंक शिकून ताका मातशें मारलें ताका मनोरोगा बुद्धी भ्रांती जाली ताका भायर येना जाल्यार हांकां हें भायर सांगच्याकय न्हय भितर दवरून येवचें कितें तशी म्हाका रेफर केलेले प्रकार म्हणलें हांवें हें प्रॉब्लेम हें सम करायचें ब्रह्मचारी तांतूय ब्रह्मचारी पशी फुडें आवसूल भयण तांणी ब्रह्मचारी जाता न्हय ते स्त्री प्रेत चिक्कಮ್ಮನ वर्गाದ म्हळ्यार पांचशील वर्गाचे स्त्री प्रेत ते बाद दिता आशिल्ले ताका कळ्ळें असले सुमार विशय आसा आमी हांगा कसो विशय सांगल्यार टायम पावयच ना जाल्यार हांव तुमकां केलो विशय सांगचे हे 20वींत जल्म आयल्या डोंट हेजिटेट कसलेय मनांत आशिल्ले ज्योतिशाला सांगून ताका जाव का जाल्यार परिहार करायचे निपोवन दवर नाका कितें म्हळ्यार म्हगेले येवची एक केस आसा तुमी केस हांव हांगा सांगच्याक म्हाका टायम विथ प्रूफच म्हगेले जाल्यार हांव सांगचें कसो म्हळ्यार ओपनली स्पीक ओपनली आतां एकली CA करता आसा म्हणून धराच उदाहरण इवन एक केस आयला म्हगेला तिगेले CA कंप्लीट जायना 3 नाही 5 वर्स बसल्यार जायना इथे म्हळ्यार तिका ब्रह्मचारी आड येता ब्रह्मचारीक निमगेल्यार आमी तें केलां आमी हें केलां गोकर्ण वचन केलां म्हणून तें न्हय तो ब्रह्मचारी तिगेल्या अंगा भितरच इतलीं वर्सां वास करून आसा कितलीं वर्सां म्हळ्यार तिका प्राय कितली तितलीं वर्सां दाखोवन तिगेलें अंगा आसा तो सोणतो
तर बाद दिवचे हांव म्हणलें न्हू एक सान तांदळा तितली बाद आसच्या पुरो कुवळ्या तितली बाद आसच्या पुरो कुवळ्या तितल्या बाद आशिल्ले हातपांय बांदून घालून हाडका जाता नाजाल्यार डॉक्टराक वचून इंजेक्शन घेवपाक जाता न्हिदे मात्र दिवपाक जाता तांकां कळ्ळें ज्योतिष शास्त्राला वताना ज्योतिषाला वताना तुमगेले प्रॉब्लेम सांगला तांणी खंडीत सम करून दिताचे केलो वचून परिहार कशें सांगताचे म्हळ्यार गोकर्ण वचून तें करायचें हें करायचें ताजेन आनी परिहार जायना कित्याक म्हळ्यार दोश येतना हांव आमगेले विक्षकाला सांगचे अन्नाल सायड येता अम्माल सायड येता जाल्यार आमगेले भटमाम सांगल्यार सांगतालो आमकां ब्राह्मण न्हय आमकां अन्नाल सायड मात्र म्हूण भटमाम सांगतालो नंती न्हय 30% फ्रॉम मदर सायड हें सायन्सान एक हें येता DNA फॅक्टर्स म्हूण सांगताचे X and Y क्रोमोझोम फॅक्टर तो वय आनी कॉलर आसा आमगेलो तो उलयाची हॅलो नमस्कार मॅम नमस्कार माय हांव श्रीदेवी हां हे वर्स लेगूनचे काय हुशार ना तातवळ गंटे दुखे फाटे दुखे न्ही आसता एक साम ऍक्सिडेंटांनी जावन चिके बेड रेस्टारी आसा मातशी एक हुशार नाशे जाता आसा सो ते खंयचे कारण आसतलें पळयाची तुमकां आतां प्राय कितें जालें माय 49 ओके 49 म्हळ्यार तुमी सादारण 70 जन्म आयले नवा वय 74 हय पळय 70 तातून 73 भितर जन्म आयिल्ल्यांक कुटुंबीय बाधा निमती प्रॉब्लेम येवचे जाल्यार आतां सुमार जनांक पळयल्यार हे आमी एक कोरोनाचें इंजेक्शन बुस्टर डोस घेतला पळय नवा ताजी निमती बायल मनशांक सकळ पांया गांठी दुखी मसल्स प्रॉब्लेम थायस प्रॉब्लेम मसल सकळ आसा म्हूण सांगताचे बट जाताका निमती म्हूण सांगना मे बी ताजी पावर रेड्यूस जाताना म्हळ्यार डिलिव्हरी जाल्लेले बायल मनशाक एक प्रॉब्लेम आसा कित्याक म्हळ्यार म्हगेले सुमार जण येताना आमी विमर्श करताना कसले प्रश्नेर जेव दोश दिखेना जाताकार दिखेना सेकेंड डोस इंजेक्शन घेतली निमती ಸ್ವಲ್ಪ तांगेले आंगा भितर ब्लड आवट रिएक्शन जाता गे म्हणून ताका जावपाक जालेले कसो म्हळ्यार वेजिटेबल्स खावपा तुमी कुवाळ्या ज्यूस कळ्ळें म्हाका कुवाळ्या ज्यूस करून पिवचे नाटल्यार मागीर तरकारी आसले न्ही खावन तुमगेले बॉडीन रेजिस्टन्स पावर म्हळ्यार तांचो ब्लडान तसोचे वायट पावर न्यूट्रल जावन येवका ते जावन आयले सम जावन येता मागीर आनी खंय सांगला रे तुमगेले नक्षत्र कसो म्हणाले ज्येष्ठ नक्षत्र वय वय तुमगे 40 वर्सांगे एक शुक्रादित्य संदेशांत आशिल्लो केला तुमी वय केला जाल्यार कांय प्रॉब्लेम येना थंय करून कसलेय वरी करूं नकाचे सकट समजावन येता मागीर आनीकय तशें दूख आसलें तुमगेले घरा वास्त आसतले प्रॉब्लेम घरा वास्त म्हळ्यार एवरीथींग इज कनेक्टेड वेन केदां ना म्हूण सांगल्यार तुमगेले वायट टायम येता न्ही ह्या सकडो भायर पडता कळ्ळें लिमिटार आमी पोटाक केल्यार कांय जायना चड केलें जाल्यार अजीर्ण जावन पोटा दूख येता तशी हें सकळ कळ्ळें कांय जायना वरी करूं नकाचे तुमी खंयचे गांवचे हैदराबाद थंय एक लागींच एक देवील देवस्थान आसा पळयाचें त्या देवील देवस्थाना वचून एक फुल्ला पूज मागून घेवन तांची थंय एक कुंकुमार्चन करून प्रसाद हाडचे समजतलें हय ओके धन्यवाद सांगा तवळ कंटिन्यू कर तबळी तेच तुमगेले चली एक सायड चल्ल्याचे म्हळ्यार दलमनशाल सायडाचे मात्र दोश येवचे न्ही दर्ल मनशा मात्र दोश येवचे न्ही इथे म्हळ्यार जनरली आमी पळयाचे बामणा सायड मान दोश बामणा सायड मात्र दोश येता म्हणून आमी सांगताचे बटमाम जाल्यार सांगताचे आमी जाल्यार ज्योतीश सांगताचे जाल्यार समविमर्श करून घेतल्यार सायन्सान तो क्रोमोझोम फॅक्टर्स म्हणून सांगताचे DNA फॅक्टर्स X and Y क्रोमोझोम फॅक्टरा भितर ड्वार्फ म्हळ्यार येता ड्वार्फ म्हळ्यार तूं ते येवचे गुण सकळ अवसूल सायडाचे कित्याक म्हूण सांगल्यार अवसुल्या वरी पूत मावळ्याल रुपार आसतालो नाटल्यार मावळणी वरी पूत आसतालो धूव मावळणी वरी आसतालो ते कशे येवचे नाचे म्हळ्यार येवचे कनाचे न्हू आतां अवसूल सायड कसले आस्ती सत्तू कित्त आसले तुमी नाका म्हूण सांगता नाका म्हूण सांगना अवसूल सायड दोश आसा जाल्यार ते खंडीत येता ती येता ते देखून चेरडू आयोची दोश कशी म्हूण सांगल्यार बामणाल आनी बायलेल सायडाचे बामणाल आनी अवसूल सायडाचे म्हळ्यार बामण बायला अवसू बापूस कशी येवचे 70% फ्रॉम फादर सायड 30% फ्रॉम मदर सायड आनी कॉलर आसा आमगेलो तो नमस्कार उलयाची ಹಲೋ ಉಲ್ಲೇಚ ಏಕಾತ ಉಲ್ಲೇಚ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹಾಂ
ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್. ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳಿ. ಹಾ. ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡುದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕ್ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಎಂತದ್ದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅದು ಹುಷಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಏನು ಕಾಯಿಲೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಲು ನೋವಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ? ಅವರಿಗೊಂದು ನಾಗದೋಷ ಇದೆ. ನಾಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲಿಯವರು? ಮುಂಬೈ. ಮುಂಬೈಯಾ? ಹಾ. ಮುಂಬೈಯವರು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಕೊಳಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ನಾಗನ ಬನ, ನಾಗ ಚೌಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಈಗ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಕಣಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಯ್ತು 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 ಸರಿ, ನಮಸ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದ. तशी हे सायन्स ಅಂತ येता. हे सायन्स इत्याक म्हणून विमर्शक करून पळयतना एक बायल मनीस 1952 जन्म आयली. तिगेल जाता करतो दोश आशिल्लो. तिगेल धुव 1982 जन्म आयली. तिगेल जाता करायलो तेन्ना आमकां कळ्ळें 2004 ಅಂತ तिगे चल्लो जन्म आयलो. ते चल्लेल जाता करतो दोश आसा. तो चल्लेल जाता कर दोश पळयतना हांव तातूंत खंय ना खंय सम करता म्हूण आलोचन केलें. तो कसगी एक विशय ಬಗ್ಗೆ सांगता. तो विशय तो कशी कळला म्हणाल भारी विचित्र. आणि टी व्ही पळोवन जावं सांगचे विशय ना, तो पर्टिक्युलर एक विशय करेक्ट जावन सांगता. जाल्यार ह्यो विशय खंय ना खंय आयलो म्हूण पळयता अवसूल जाताक पळयतना अवसूल जाता करता दोश आशिल्लो. अवसूल दाखोवन चेरडाक ट्रान्सफर जालें. तशेंच ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ तागेले आज्जीक सिरियस कांय जालें. त्या आज्जील कांय जाका आमी पळय जाताक पळयताना तांतू तो दोश केलो. दिस इज 2004 जालेले. 2007 ಅಂತೂ ಔಸುಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲೆ. ಔಸುಲ್ ಅಜ್ಜಿಗ 2010 ಅಂತೂ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲೆ. ತೆದ್ದಾನ ದೋಷ ಕೈಂದ ಕುನೈಲೋ ಔಸುಲ್ ಔಸು ಅಜ್ಜಿ ಔಸುಲ್ ದಕ್ಕನು दुवेल दಕ್ಕನು नत्व आयला. तसले येना म्हणून सांगू जायना. असल कितली जनार जाताकार आसा. काली जाल्यार एकले आयल्यांचे बेंगलोरा दाखून तांगेले जाताकारी बापसूल जाताकार दोश ना, ಔಸುಲ್ ಜಾತಕರ ದೋಷಸ್ ತಿಕ್ಕ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದುವೇಕ್ आता 10 वर्ष 2011 जल्लेली चेरडाल जातकारी दोषस सेम जातकारी कशी ग्रह तशी ग्रह प्रिंट जावन हे जन्म येताना ते सगळं पळोवन येतो येना जाल्यार तो दोषच देखून तो दोष थंय दाखयता. दोष म्हळ्यार कसले म्हण सांगलें कुटुंबे दोष मेन, प्रेत बाध, ब्रह्मचार्यल बाध, अपमृत्यू गेल्ले चिरडुवाल बाध, एक दिसा चिरडू गेला जाल्यार कौंट येता. आणि मलगड्यान केलेलो तप्पू कर्मदोष म्हणटाचे जातका दोष नायो कर्मदोष. ಏನು कर्मदोष म्हळ्यार कसले म्हण सांगा आम्ही करचे कर्म समनातल्यार तो दोष जावन येता. आतां आमी सांगताच उदाहरण तुमकां आतां सांगता केला विशय सकट आमी चवथेनी करताच कॅटर आसा दिवंदापणी हाडताच सम आहे म्हणून तुमी आलोचन करायचं नाका कसलेय फंक्शन हो आमी कॅटर्स देवन अन्न माल वर्षी करनाच. हे दोष आमी वाडोवन घेवची त्यामुळे बँक बॅलन्स केलेलो बरें. बँकान तो बॅलन्स कशी दवरता की तशीची अन्नमाल श्राद्ध अन्नमाल पितृतर्पण आनी दिनी जाल्यार दोश येता. हें फुडली पटी सांगला आमी फुडली एपिसोडा भितर पितृतर्पणा भितर सांगला. अनेक कॉलर समगेलोटू. नमस्कार, उलयाची उलयाची ऐकाता उलयाची. नमस्कार उलयाची. तुम्ही उलयला कटकट ऐकत असता. हरि ओम उलयाची लाईनार असावा नाही तुम्ही उलयला स्पष्ट जाऊन ऐका ना. ऐकता ना आवाज आतोले 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 ಕಾರ್ಕಳ ಪಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿತದ ತಾವು नागभूषण म्हणून नाव निघाले. मिगल समस्या कसा म्हणा रे
कसं एक कोर्ता म्हणल्यार एक करून जायना म्हाका हां करून जायना म्हणल्यार कसं तरी एक नंबर रे आड येता म्हण होय कसं कितले प्रायज जालें तुमगेलें कसं नक्षत्र म्हाका उत्तर नक्षत्र कन्या राशी 48 ವರ್ಷದಲ್ಲ 48 ವರ್ಷ म्हळ्यार तुम्ही आलोचन करायचं हांव तावळी सांगला 70 दाखून 73 जाल्लेल्यांक प्रॉब्लेम आसा कळना ज्योतिशाचे शास्त्र आमी आतां सांगचे पयशे फुडें सांगला हें तुमकां तुमगेले कुटुंबियाची बाद कोणाल कुटुंबियाची म्हळ्यार अम्माल सायड आसा अन्नाल सायड आसा हें परिहार केल्यार मात्र जाता समजता नातल्यार तुमगेले दोश कसलेय असो राजयोग दोश असो गजकेशरी योग दोश असो गजकेशरी योग फल दिना इथे म्हूण सांगल्यार उत्तर नक्षत्राक जतान रवी दश 10 ವರ್ಷ ಚಂದ್ರದಶ 13 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಕುಜದಶ 20 ವರ್ಷ 38 ವರ್ಷ ರಾಹು ದಶ आता गुरुदश चलताच तुमकां गुरुदश निजान राजयोगकारक गुरुदश लग्न खंयची तुमगेलें लग्न ಗೊತ್ತಾ सोडायची हांव सांगता तुमकां आतां जी हेची प्रश्न एक गुरु वेयार आसा कारण कसं जालें म्हळ्यार तुमगेले कुटुंबेंत पित्रांक करचे कार्यक्रम समजाय अर्थ जालो ना आनी तुमकां गुरुल कोप्पणे सर गुरुल कोप्पणीक गुरुल एक पादपूज सेवा जावो गुरुल वचून एक आशीर्वाद घेवची जावो करता सक्कड समजावन येता हीची गुरुदश लायक फल दिता तुमकां म्हगेल अनुभव प्रकार 5 12 न्हय 3 13 20 38 ताई तुमकां राहू दश आशिल्ली ती राहू दश वायट आशिल्ली तुमकां कळ्ळें वा आतां गुरुदश लायक आसा जाल्यार इथे फल दिना म्हळ्यार हें बाद आसा देखून फल दिना तुमी कसलेय करायचे मागीर जातक कितले लायक आसा जाल्यार घरा वास्तू सम ना जाल्यार बाद दिता उडगास दवरायचे आनी जातक केन्नाय कावंट जावचे तुमगेले एकल्याल निमती न्हय तुमकां वर्डीक जाला वा ना ना इथे जाय न्ही ते गुरु वेयार ब्रह्मचारी दोश अपास गुरु शाप पण अशें ते देखून तुमगेले सप्तमारी तुमी एक इश्ट पवील चिल्ले आशिल्लो ते जाय न्ही काय ना इश्ट पावन या कोणाक इश्ट पावन नाही तुमगे बारी एक इश्ट आशिल्ले म्हळ्यार हांव हें न्हय सांगचें राशी आसा रवी बुध शुक्र न्हू रवी बुध शुक्र म्हळ्यार तुमी एक इश्ट पावयले आशिल्ले तुमगेले मागीर तुमगेले कुटुंब घरकडचे कुटुंबियाचे म्हळ्यार घराचे मस्त तापत्रया निमती मुखार गेल्ले म्हूण सांगूं येता आत्ताय तुमी तशें ना म्हाका मेळ्ळें न्ही खंय मेळ्ळें न्ही आत्ताय तुमी गुरुल एक आशीर्वाद घेवन यायची खंडीत मागीर एक वेंकटरमणाले काणिके उंडगी कसं की जावन अशा पुरो तुमगेले कुटुंबा भितर वेंकटरमणाले डब्बे आशिल्ले तक्कीक परिहार करायचे समजावन येता खंडीत समजावन येता दशमारी तुमगेले शनी बसला वृषभ लग्नाक दशमारी राजयोगकारक अर्थ जाल्लो ನೀವೆಲ್ಲೂ ತುಮ್ಮಿ ಕೈಗೆ ನೀವು ಎಡವಿದ್ದೀರಿ ತುಮ್ಮಿ ಕೈಗೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸಮ್ ಕೆಲ समजावण्यात कोणाकय जातक लायक फल दिना म्हणून सांगना जातकाक फल दिवचे लग्नाधिपतीक चतुर्थाधिपतीन पंचमाधिपतीन नवमाधिपतीन कर्मस्थानाधिपतीन बाकीचे फल दिनाच कळलं हे करायची समजावून येता गोपी भट धन्यवाद कॉल केला आणि 10 निमिषाचा प्रोग्राम एंड जावचाक जल्दीतलं वगी कॉल करताना 10 निमिष भितर करायचे बरं ती 8 घंटा प्रोग्राम आम्ही मुक्ताय करताचे सांगेच उदाहरण सांगल्यार आमगेले फिल्म एक्टर रजनीकांत येदोळटा हांव सांगनी ताका सिरियस कांय ना जाल्यार वर्ल्डाक गोतस तुमकां सगळ्यांक गोतस ताका मेगेल करल्या आपोणान ताका सम केला कसं केला तांणी सक्कड परिहार केला मेळ्ळेल्या देवस्थाना परिहार केला राहू बृहस्पतीने कुजराहू संधी शांती मात्र करणे तें करतरी ताका गुण जावन येईल ताका मलेशियाक सिंगापुराक एडमीट करतरी आज हांव सांगच्या कारण संधी शांती कसं परिहार पवर आसा म्हूण सांगच्या कारण मेगेल्या गीतांनी बरयलेले ईमेल आसा तागेले एक सेक्रेटरीन बरयलेले ईमेल आसा जावं जाल्यार तुमी विमर्श करात आमगेल घरांतूच तागेले परिहार केला तशें नंतर आनीक तलवार म्हणून असो एक फिल्म एक्टर सुमन तलवार आयल परिहार आमी केला आमगेले घरा कोणगी सांगले की मॅड्रासांत शिवच्या ती तेदन सुमन तलवार शिवाजी बॉस पिक्चर पळयला इतलेची ते शिवाजी बॉस रजनीकांत शिवाजी हो एक शिवाजी कोण बा म्हणून पळयच्या येईल तो कळलं वा आम्ही हे सांग अतिशय आणि एक्झॉजरेट करून सांगचे नाही त्या विषयार येता अनेक कॉलर आसा नमस्कार उलयाची ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ತಕ್ಕೂನು ನಿಮಗೆ ಪುತ್ತರ್ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಉಲಯ ನಿಮ್ಗೆ ತಗ್ಗಿಲೆ 1989 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾ ಏ ಬರ್ತ ತಗ್ಗಿಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಶಸ್ಸು म्हणून ಕಾಮನಿ ಹೆಲ್ತ್ कोणाला माये निगेल पुत्तान कसं नाव तागेला
अर्जुन अर्जुन हां हां वाडीक जाला होता का बाई बाई ओके ताका ब्रह्मचार्याला बाधा आणि तुमगेलेंतो कोणी एक मानसिक गेलेलं बायल मनीस असच कुटुंब म्हळ्यार अम्माल कुटुंब तुमगेले कुटुंब अत्त नाही तुगेला अम्माल साईड गेलेले असच तशी जी तागेला अन्ना साईड गेलेले असच ताची बाधा त्या देखून ताका ಸ್ವಲ್ಪ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आणि येवच्या पुरो कळवा असवा आता सध्या कसं ना सध्या देवा दयेने हंगा एक देवा दयेने नाका जाल्यार ताका एक किडनी रिलेटेड जेव्हा लोअर एबडामिनल कुलटा दुखी फाटी दुखी गंटी दुखी असं कडेन येवच्या पुरो मागीर जीर्णांग दोष जीर्णांग म्हळ्यार डायजेस्टिव सिस्टम सम ना जावचें आसच्या पुरो इथे म्हळ्यार तागेला सांगेच नाही तागेल काम ते चेंज करता म्हणलं लक्षात ते कर येतं कसं नक्षत्र तागेला रोहिणी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्राक गुरुबल ना एप्रिल नंतर प्रयत्न करो जावन येता मागीर रोहिणी नक्षत्राक जतान चंद्रदशा मागीर कुजदशा 12 30 वर्ष राहू दशा आता कितली वर्ष ताका आता 1989 म्हणा 34 वर्ष नवा आता गुरुदश सुरू जाले प्रयत्न करो जावन येता जाल्यार मेगेल सजेशन एप्रिला नंतर कर एप्रिल नंतर हय येता जायत माय धन्यवाद कॉल केला थँक्यू येस सांगेत तशी जातकाची येवची कशी म्हणसलें कोणाच्यान सम करूं जायना तुम्ही करचे धर्म धर्म म्हळ्यार कसले म्हणून कर्म म्हणटाचे कर्म म्हळ्यार कसले आमी सांगताचे असल बाद आशिल्ल्यांका बाद चड दिवची कशी येवची जेवची कशी म्हळ्यार नॉन वेज खाता देखून नॉन वेज म्हळ्यार कसले कुंकड मागीर आडू नॉन वेजच्या विषयी वापस येता हांव एक कॉलर आसा आमगेलो तूं नमस्कार उलयाची नमस्कार आ अजय व्यंकटेश सांगे उलयाच स्वतःची आम्ही वीक नंबर 5-6 वर्षाला प्रयत्न तुमगेलो वॉयस ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ आसा हा आता ऐकता उलयाच मेगेल स्वतःचं घर असा 5-6 वीक का कमी एक मिनिट हा तुमगेलो वॉयस वापस डिस्टर्बेन्स आसा तुमी कई आसाचे आतां नेटवर्क आसवा नेटवर्क हॅलो ना कट ऐकता ಹಂಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದವರ್ಲವ ಫೋನಾರಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ कर आता ऐकता उलयाच हा मिगेले स्वतःचे घर असा ते 5-6 वर्षाले आम्ही विकता म्हणजे जातना म्हणजे ते घराची सुमार 6 निघेल असता सुमार खंयची गांवां आसूं जाय ते हंग यल्लापूर उत्तर कन्नड जिल्हे कळ्ळें तुमकां हें मरल चिक्कू जावो चिक्कम्मा जावो मास्ती म्हूण आसो तुमकां ऐकल ना हांगायकाची हे जागो ह्या घर आशिल्ल्या जाग्याचे पश्चिम नैऋत्य तेका मक्षिकड वेस्ट सायडान तो गोवणी वता तो ಸ್ವಲ್ಪ गोचुका थंय एक मास्तील आनी हें गेलें आसा कसं चक्कम्मा तिक्क मागणी करून घ्यायची कळवा आनी हे जाग तुका जाल्यार तो नागाल सारते आसा आनी हाचे डॉक्युमेंट जमना मू डॉक्युमेंट तो समा आसा जाल्यार कसं की होतं सुमार नंबरी केला मी एक मिनिट ऐकायचे आनी तुका मायनर कोणाले बायल मनशेल नांवार आशिल्लें जागो ना हे जाग्यार एक दोश आसा तुम्ही रिअल एस्टेट केलं न्ही ते त्यांत घेतलं आम्ही आनी दोश आसा हे ऑरिजिनल एक बायल मनशेल जाग्यार जागो त्या खातीर तुमी तुमगेले पश्चिम दिकान एक मरल चिक्कू मागीर मास्ती म्हणून आसा थंय वचून मागणी करायची आनी नागाक एक प्रार्थना करून घ्यायची हे विकून तरी सर्पसंस्कार आश्लेश बली करता म्हणून मागून घ्यायचे खंडीत विकून होता नाग आडेल नसता कित्याक म्हळ्यार हाजी डॉक्युमेंटा मूल डॉक्युमेंटांचो प्रॉब्लेम आसा आता तुम पर्सनली आम्ही मीट जावीत जाव येता हांव नंबर दिता लास्ट सांगता हांव येता हा आता हांव नोट करता कोई नंबर
नाही मंजेश्वर गावांच्या छत्रपती शिवाजी प्रभू म्हणून सांगला झालं देवस्थानाला यायला छत्रपती म्हणून मला कोणी सांगताच ओके जय ओके कुमार, धन्यवाद. तो दिवस म्हणता की तुम्ही अपॉइंटमेंट केली का ना हे याची वाट नाही फोन करून याची वाट नाही ओके ओके धन्यवाद. म्हणजे आता फोन समा ब्लर दिसता आणि तुमच्या पर्सनली ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ मॅम तुम्ही उरलेला लांब करतो जाल्लाय प्रोग्राम म्हाका के मस्त जान कॉलर राखून राबल्याचे दे कोण तुम्ही कॉल दवरून मागीर कॉन्टॅक्ट केला लायक ओके ओके थँक्यू धन्यवाद. ओके तसे आम्ही काही हे म्हणाले कसं झालं आम्ही नॉन व्हेज खाताच आमकां संध्या वंदन कोर संधी अन्न मन जन्नवणी घालून आम्ही नॉन व्हेज केल्यार आमगेलं अंग आसूचे ब्रह्मचारी बाद उद्रेक जाता भयंकर तक कोप येता आम्ही आमगेल हे वाड्डून घेवन यायचे जळकी खावचानाचे म्हणून सांगा न्ही जाल्यार चिकन हे भुतांक हे प्रेतांक सगळं भयंकर पावर दितलो मनीस बोकडी पावर दितलो कितली जन गायची मांसां न्ही खाताच तेन्ना तुम्ही आलोचन करता हे तुमकां बाद दिता गे आतां बायल मनशां जाल्यार हें खाता देखून बाद चड ಅನಾರೋಗ್ಯ दुसरी खंयच्यानी येना ನೀವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು तुम्ही करची कर्म बाद तुमका एस आईची प्रोग्रामाचे लास्ट कॉलर आमगेला म्हणल्यार 8 गंटे एक निमिष बाकी वरला. नमस्कार उलयाची हॅलो अनंत कृष्ण बारपूर बसतो ನೀವು उलय प्रश्न निमग्या हा फायनल इयर बी.कॉम करता सर आता जो तो अन्न हपला वेरकोळून घेतला आवडतो प्रेझेंट जाऊन त्यांचं म्हाका मुखार एम.कॉम करता म्हणून सर जाल्यार म्हाका एम.कॉम करूंक वेराची प्रश्न निमित्त करकती नाका म्हण कळतना तशी ज्योतिष मुखार आमकां सजेशन करची म्हणून येतो पक्षी गेला प्रश्न निमगेला तो चंद म्हाका खुशी जालें प्रश्न निमगेला ते एक दाटी हा तशी हांव एक ज्योतिषा मुखांतर निमगू का म्हूण निर्धार केला बारी चंद एक वर्डी वय वय पळयता आसता की म्हण हांव प्रोग्राम वय पळयता शिवाजी प्रोग्राम प्रत्येक प्रोग्राम पळयला येस तुम्ही हे ಯಾರು ಖರ್ಚೆ ಕಾಯಿಂತಂದ್ರೆ ಜಾಯನ ದೇವಾದಯನ इथे म्हणा ते सोणुकाची शिक्क्याची शिकची राबायची नाका इथे म्हणारी आता पळायचे हांव तुमकां उदाहरण सांगता कसं म्हणा एक ती चलची यार रबायच्या नज देवादयेनं ते लायक जावन येताले तुम्ही ते मुखार सिंहाची खंडीत लायक जावन येता इथे म्हणारी खंयचे विशय शिकल्यार तुमकां मुखारसून लाभ जाता एका विशयान म्हण लाभ म्हणाला दुडवा विषय नाही तुमका एक लायक स्थाना काडच्याक एक हेल्प करता ते करायचे तुम्ही काही ತೊಂದರೆ ना देवादयेनं धन्यवाद कॉल केला नका तशी लास्ट एक निमिषांतू एक निमिषात हांव सांगलें केन्नाय बाब दिवचे प्रति एकल्यांक तंग तंगेल कर्मदोष तांणी करचे कर्म समसगी नागे पळोवन घेवप कर्म म्हळ्यार कसं जालें म्हण सांगलें हांव सांगलें नॉन व्हेज खावचें नाही आमी नाका जाल्यार करचें तें सगळें कर्मदोष कर्मवे निಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ तुमकां कोणाकय कर्मदोष सोडा ते हांव जेवो तुमी जेवो कोणय जेवो जगत्यांत कर्मदोष सकळय टाटा बिर्ला जेवचें जायना सकळय रजनीकांत जेवचें जायना सकळय अंबानी जेवचें जायना तंग तंगेल जातकाग तंग तंग संबंध पाविले तंगेल कुटुंबाचे मलगड्याल निमती कसल तांणी देवाल काम सेव कोरना ಇಲ್ಲ ताजे वयर तांगेल डेस्टिनी डिक्लेअर जावचें ताजे वयर तांगेल डेस्टिनी आसूचें तुम्ही करचे सकड समजाव काय 9 वर्षांत म्हळ्यार 9 म्हळ्यार कॅलेंडर इयर आमकां 9 वर्ष युगादी युथ ऑफ जीएसपीक युथॉच बीएसपी तर्फेन आनी मेगेल तर्फेन तुमकां सकड भर जेव म्हणून आमगेल गुरुवर्या लागीं आमगेल मंजेश्वर देवा लागीं मागून घेवन तुमकां बरें जाव का तुम्ही चंदार येतले आमी चंदार आशिल्ले बरें येस इतले वेळ यूथ ऑफ जीएसबी हें ज्योतिष दर्पणांत मस्त तुमकां मार्गदर्शन हांगा मंजेश्वर गांवांतल्यान येवन छत्रपती शिवाजी प्रभ म्हणून तांणी तुमी मंजेश्वरा कोणा लागीं निमगेल्यार तांणी गेल्या एड्रेस सांगताची तशी हे कार्यक्रम आयिल्ल्यांक तुमकां मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ जीएसबी तोरण दिताची हे कार्यक्रम पळयल्याक तुमकांय धन्यवाद दिता सगळ्यांकय देव बरें करो लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार.